मार्काचे सुवार्तेंत जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे उद्देशी पाठ बहु मोठो, केवळ 8 वाक्यां. 16वो अध्याय सगळो घेतल्यार 20 वाक्यां. मार्काचो पाठ बहु सादो, विवरण मोठवें आनी सादें. ह्या साद्या पाठांत समाधी सर्शीन घडलेले बहु महत्वाचें जाता आनी समाधी सर्शीन दिल्लो संदेश आनीकी चड प्रमुख जाता. हाच्यागी चड करून जेजूचे समाधी सर्शीन जाल्ली महान गणितां समजूंच्याक समाधी सर्शीन गेल्ल्या स्त्रियांची अपेक्षा कितें आसली तें समजूंचें गरजेचें जाता. मरी मग्दलेनान, जाकोबाचे आवयन मरियेन आनी सालोमेनान जेजूची मरण पावुल्ली कूड सुगंध तेलान माकूंक चिंतले. हे खातीर तांणी साबत संवतास तेलां मोलाक घेतली. दुसऱ्यान आयतारा फांत्यार जेजूचे समाधी लागीं वेच्या तांकां आसुल्लो उद्वेग एकच. समाधेच्या बागलाची व्हड शिळा पाटी लोळवून दितलो कोण. एकडच्यान मेल्लो जेजू आनी एकडच्यान तांची अस्कतकाय, अबलपण आनी फातर लोळोवंक तांक ना आसप. वय ती समाधी लागीं पावतना स्त्रियांनी चिंतल्लें आनी अपेक्षा केल्लें सगळें उलटा सुलटा जाल्लें. हीच मार्कान जेजूचें पुनर्जीवनपण विवरिल्ली सादी रीत. पयल्यान मेल्लो जेजू थंयसर नासलो. दुसऱ्यान समाधीक दवरली व्हड शिळा येदळूच लोळयल्ली. आतां सगळें गुमान समाधी भितर उजवे कुशीन धवो दोगलो नेसलेल्या तरणाट्यान म्हणल्या उतरांक वेता. ताचो संदेश सादो आनी शिदा. कुर्सायिल्ल्या नजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. ताका जिवंत उठयला, तो हांगा ना. तुमी आतां वचा आनी ताच्या शिसांक सांगा, तो तुमच्यागी पयलें गालिलेयाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगलेले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. आकांतलेल्या स्त्रियांक भियेनाकात म्हणून भुडव्यान सांगलेली ही उतरां दैविक दर्शन आटापतात. जंय जेजून आपल्या शिसांक विसलेले, जंय जेजू आनी शिसां मदें पयली मुखामुखी जाल्ली, थंयसरच जिवंत जेजू आनी शिसांची पयली मुखामुखी जातली. थंयसर शिसांच्या तोंडातावन परगट जातलो तोच संदेश जो बुडव्यान दिल्लो. कुर्सायिल्लो नजरेतकार जेजू ताका जिवंत उठयला. हालेलुया.